मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव सुरेपळाचे हेडलायन्स। फुटबॉल खेळटाना तरणाट्याचे मरण सगळ्यो गजाली आमच्या कंट्रोलान आसा अशें ना म्हणटा खेळा मंत्री। मजगती वैजकी सुविधा नाशिल्ल्याचे आयले उक्ताडार GFA आड कागाळ नोंद। दर पावसाळ्याक टेस्ट चक्र पावस पावता गोयचे धबधबे जातात जिवे। सोशल मीडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल आनी मागीर तरणाट्यांच्या मरणांचे हेडलायन्स येतात मुखार। म्हापसा बस स्टँडाक साबार समस्यांचो रेवाडो पूण परिस्थितीत ना बदल। वेंचणुके पयली तरी म्हापशेकारांक मेळटली थाकाय लोकांचो प्रस्न। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फुटबॉल खेळटा आसतना आंबावले केपेच्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक आयिल्ल्या मरणान खवदळ आनी दुख्खाचे वातावरण निर्माण जाला। एके वटेन सगळ्यो गजाली आमच्या कंट्रोलान आसा अशें ना अशें खेळा मंत्री म्हणटा, जाल्यार दुसरे वटेन थंय कांयच वैजकी सुविधा नाशिल्ल्यो खंय। जर त्यो आशिल्ल्यो तर ताचो जीव वाटावपाची एक आस्त थळावे उक्तायतात। दांडो बांदावले खेळामळार जाल्ल्या दुखेस्त घडणुकेत 26 वर्साचो फुटबॉलर चलो फुटबॉल खेळटाना कोसळ्ळो। ताका हॉस्पिटलात शिफ्ट केले, पूण आंबावले केपेच्या ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। GFAनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली। समाजसेवक वॉरेन आलेमाव हांनी GFA आड कारवाय करपाक आनी गुन्यांव नोंद करपा खातीर दक्षिण SP कडेन GFA आड कागाळ दाखल केल्या। खेळामळार वैजकी सुविधा नाशिल्ल्यान तरणाट्यांच्या जिवाकडेन हो कसलो खेळ चल्ला असो प्रस्न उपरासपाक लागला। आणि मागीर ऑर्गनायझरान सेपरेटली एक रेफरी 800 रुपये दिवपा पडले। 4 रेफरी 2400 तेजे जाले। हे रूल बुक फॉलो कोना GFA। हेजी जबाबदारी कायतान मुट्टो प्रेसिडेंट तेन घेवप। अजून पुरान आमचो 24 जावपा येयले, आज 11 जाली, 24 आवर्स आर गोना हॅपन। अजून एक कंडोलन्स देखून स्टेटमेंट ना GFAचो। तो भुरगो कितें रे मुनीस मरे तो आज गरीब फॅमिली भुरगो म्हणल्यार ताका सोडोप। तेकलो मागीर एकलो आनी एकलो GFA मेंबर हेजे व्हॉट्सएपाचे घाता एक 20,000 दिता म्हणून कॉम्पेन्सेशन। अरे तुमी आतां पयशांनी मनशाचे व्हॅल्यू कोताय। सकाळी हांव SP सराक उलयला, हांवें म्हणलें हेजे सारकें व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आनी एक FIR रजिस्टर जावपा जाय GFAचे, बिकॉज दीस इज टर्निंग इनटू अ जोक। मनशालो व्हॅल्यू ना लायफाक। म्हाक पॉलिटिक्स करूं नाका, पूण भुरग्यांक आमगे जर भुरग्यांक हाल ग्रावंडाचेर जाताय, हेडपा जाताय, फॅमिली की जाय, माय पाय की जाय, तो भुरगो पोतून घरा येयलो। आयज तेमगे घरान तो भुरगो येयलो ना पोतून। इट्स अ व्हेरी व्हेरी सॅड एंड व्हेरी हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय। गव्हर्मेंट ऑफ गोवान देखून हो प्रेसिडेंट जो आहा कायतान तो चीफ मिनिस्टरागे बर्थडे ओडेस 3 लाख एड घाटा फ्रंट पेजाचे। तेदो पयशे आहाय तेमकडे एड घालपा CMाक। अरे तेच पयशे तुमी एक क्लबात की 2 लाख पडटा ते AED ते डेव्हलप तेजे मागीर मुनीस ते शॉक दिता। यू कॅन रिट्रीव द पर्सन। ते जोर तर रावलोले थिंगा एम्ब्युलन्स देखून येयले ना। 40 मिनिट्स एम्ब्युलन्स ना ग्राउंडाचे, 40 मिनिट कितें रे फकाणां जालें मरे। मुनीस आतां आमगे बाणाल दांडियार मेलो तो भुरगो। दिस इज व्हेरी सॅड। हांवें सारकें विथ लॉ गेलो, म्हाका हें पॉलिटिक्स करूं नाका, बट इट्स व्हेरी व्हेरी सिरियस। फुटबॉल म्हणटा ती आमगे एक स्टेट स्पोर्ट। पयर आतां साफ टोर्नामेंट जाला गोंयांत, साफ 100 लोक ना टोर्नामेंटा फायनली इंडिया खेळटा आसतना 100 लोक ना। हो आयज परिस्थिती जाला फुटबॉलाची गोंयांत। ऑफकोर्स CMागे हेजे तेजे पोस्टर घालपाक, CMा पोंदा रावप, पांय चिडपाक, तें GFA काम जाला। ही GFA म्हळ्यार गोवा फुटबॉल असोसिएशन म्हाका चलत ते भाशेन BJP फुटबॉल असोसिएशन दिसत म्हाका, कित्याक तेंक जाय ते भाशेन चलत तें। अरे तुमी एक क्लबा मरे, तुमी ते AED बी दियाय मरे, 2 लाख दियाय एक क्लबाक, ते 2 दी। हांवें आयज मुगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे 6 क्लबां हांवें सकाळी फोन मारला। हांवें म्हळ्यार आयज सोन टील आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 टोर्नामेंट जाताय ते दांडियार, 1.5-2 म्हयने। हांव आयज सोन थिंगा हांव एक एम्ब्युलन्स दोतलो, तो कॉस्टिंग हांव घेता। पूण हें वरनान करप न्हू, हें सरकारान करप। सो आय एम व्हेरी व्हेरी अपसेट। हांव हिंगसोन आमच्या ते फॅमिली देखून मेळपा वयतलो। सो लायफ इज शॉर्ट।
आनी एकले भुरग्याले माय पाय आनी ते वॉट दे मस्ट बी गोईंग थ्रू वी कॅन नॉट इमॅजिन. इट्स अ सॅड स्टेट आनी अजून देखून कंडोलन्स मेसेज ना GFAची आसोप ती जाता. इट्स व्हेरी सॅड. तेमगेले हांवें केले ते भाशेन एक इन्क्वायरी मागिल्लें हांवें SP कडेन. ते भाशेन हांवें डायरेक्टली इंचाला GFA कडेन थोडे क्वेश्चन इंचाले हेजे. द GFA हैज टू आन्सर दिस. एक मेडिकल ऑफिसर ना, एम्ब्युलन्स ना, कांय मेडिकल फॅसिलिटी नाही आनी तुमी गेम कितकोन करपा दिताय रे. आनी ते ऑर्गनायझरा कडेन तुमी 8,000 घेताय. मजगती सगळ्यो गजाली आमच्या कंट्रोलान आसा अशें ना, तरी हाचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें उतर खेळा मंत्र्यान दिला. एक गजाल कशें आहा, स्पोर्ट्साची एक्टिविटी आसा न्ही अक्रॉस गोवा अक्रॉस इंडिया सगळी चलता. त्यामुळे सगळ्योच गोष्टी ह्यो आमची कंट्रोलान आसा अशें ना. पण तरी सुद्दां जो आसा की एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जे आसा न्ही पूण आमी ताजी दखल घेतले आनी ह्या विशयार ते कितें आसा ते फायंड आउट करपाचें सुद्दां प्रयत्न. आयज आनी एकल्यान तेजेर कंप्लेन केलेलें आसा सावथ गोवा SP बिकॉज मेडिकल फॅसिलिटीज थिंगा टायमार अवेलेबिलिटी नाशिल्ल्यो म्हणून अशें म्हणून आयकूं येता. आनी की थिंगा एम्ब्युलन्सूय टायमार पावना. फुटबॉल आसता तेन्ना ह्यो फॅसिलिटी आसूंक जाय न्हू सर. एक चलता अक्रॉस गोवा जेन्ना एक्टिविटी चलता म्हणजे ऑर्गनायझर जे आसा न्ही तांणी तो इव्हेंट केलो कितली तांणी बाकीचे सगळ्या प्रकारचे कम्युनिकेशन करपाक जाय हें तांणी ठरोवपाक जाय. तांणी तरी आसा हांव इन्वेस्टिगेट करता. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमचे नदरेक हाडटा म्हणून सांगला तुमगे. सो तुमी इन्वेस्टिगेट करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दर पावसाळ्याक तेच चक्र परत परत जाता. पावस पावता, गोंयचे धबधबे जिवे जातात, सोशल मिडियाचेर उस्वास घेवपा सारखे व्हिडिओ भरतात आनी मागीर तरणाट्यांच्या मरणांचे हेडलायन्स जातात. परत परत शिटकावणी, आडखळ, बचाव कार्यावळी आनी आता गुन्ह्यांवकारी प्रकरणाची भिरांत आसून लेगीत लोक धोक्याच्या उदकात भितर सरपाक लागल्यात. शिटकावणी पुरो आसा काय ना हो प्रश्न आता उरलो ना. तांकां मुळाव्या गंभीरतायेन घेतात काय ना हे म्हत्वाचे जावन आसा. एक गर्जना करपी धबधबो, एक परिपूर्ण सेल्फी, एक व्हायरल रील, बऱ्याच जाणांक गोंयचो पावस असोच. पूण पोस्टकार्ड सोबीत काय फाटल्यान कितलेशेच खर वास्तव आसा. शांत दिसपी धबधबे मिनटां भितर उग्र व्हाळात रुपांतरीत जावंक शकतात. निसरपी खडपां आनी अचकीत उदकाचो वाडपी प्रवाहान तरणाट्यांचे जीव घेतल्यात. फकत कांय दिसां आदीं 70च्या सुर्ला हांगच्या डेल्टा धबधब्यात बेळगांवचो 15 वर्साचो भुरगो बुडून गेल्लो. कांय दीस आदीं गोंय महाराष्ट्र सीमेलागसरच्या वज्रा धबधब्यात हुबळीच्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव गेलो. आनीक एका घडणुकेत आडकून पडिल्ल्या साखळीच्या 6 तरणाट्यांक वाचयले. कांय सप्तकां आदीं 6 तरणाट्यांच्या दुखद मरणांक लेगीत आमी विसरूंक शकनात. वेगवेगळी सुवाती, वेगवेगळे लोक, एकच परिणाम वा एकूच संकुचित पळून वचप. दर एक घडणूक एकूच काणी सांगता. पावसाळ्याच्या उदकाच्या बळग्याक भेट दिवपी लोक कमी लेखतात. पांयाच्या घोट्या मेरेन खोल दिसपी प्रवाह उदकाच्या वयर व्हड पावस पडल्या उपरांत खिणा भितर छाती मेरेन उंच जावंक शकता. उदकाचे प्रवाह चड करून दिसनात. भंय निर्माण जाता म्हणसर पळून वचप सोंपें ना. वाडत वचपी टोलाक लागून आता गोंय सरकाराक कारवाय करची पडल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्हो दंडाधिकाऱ्यांनी धबधबे, न्हंयो, तळी आनी सोडून दिल्ल्या खणींनी पोवप आनी उडी मारपाचेर 60 दिसांची बंदी घातल्या. पर्यटक ह्या सुवातींनी भेट दिवंक शकतात, पूण उदकात प्रवेश करपाक बंदी आसा. निर्बंधांचे उल्लंघन करपी लोकांक FIR नोंद करपा सयत गुन्ह्यांवकारी कारवाय जावंक शकता अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. दुःखाची गजाल म्हळ्यार हे टाळपा सारखे अपघात न्हय, जायते आडावपा सारखे आसात. गोंयांत आनीक एक पावसाच्या हंगामाक येवकार मेळटा तसो ताच्या धबधब्यांक हजारांनी लोक आकर्षित करतले. पूण ते आदाराची मागणी करतात. जोखीम न्हय, कारण खूब चड साहसाचो दीस म्हणून सुरू जाल्ले ते एक रेस्क्यू ऑपरेशन, एक रिकव्हरी आनी दुख्खान जिवीत सोंपला.
गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सदांच मरता ताका कोण रडटा अशी परिस्थिती सध्या म्हापशेची जाल्या. म्हापसा बस स्टँडाक साबार समस्यांनी घातलेलो रेवाडो जग जाहीर आसा. पूण परिस्थितीत मात बदल जाल्लो दिश्टी पडना. खूप तेंपा सावन बोवाळ जाले उपरांत कांय दिसा आदींच म्हापसा बस स्टँडाचो रस्तो सुटसुटीत जाल्लो खरो, पण आता परत एंट्रन्सा कडेन एक व्हड फोंडकूल पडला. तशेंच स्लॅबाचे कुडके कोसळटात. आता हो पुराय बस स्टँडच पडपाची वाट पळयली वता काय कितें असो प्रस्न उपरासपाक लागला. सध्या मी असा म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आणि म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची परिस्थिती आसा ती सध्या बरीच पिड्ड्यार आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कदंबा हे व्हडले महामंडळ. कितलेशेच फावटी हांगा सगळ्या संबंधित यंत्रणेची इन्स्पेक्शनां सुद्धा जाली, पूण तरी आसतना सुद्धा अजून लेगीत जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय ती अजून सुद्धा जाल्ली ना. कांय दिसा फाटीं हांगासर आमी पळोवपाक शकताले की हांगासरले रस्ते जे आशिल्ले बरेच पिड्ड्यार आशिल्ले. हालींच हांगासरल्या रस्त्याचें डांबरीकरण जालें, खूब बरी गजाल. पूण जेन्ना आमी एंट्रन्साक जर आतां पळयशात जाल्यार हांगा मदींच बरोच मोठो खणो पडलेलो आसा आनी ज्यो बसी जेन्ना एंटर जाता जावं टू व्हिलरी एंटर जाता तांकां बरोच त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच जेन्ना आमी ह्या बस स्टँडाचेर वयता जे लोकल्स आमचे येरादारी करतात बसीन तांच्या खातीर हांगा बांकडे घातिल्ले आसा ते सुद्धा प्रॉपर मेंटेन ना. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाची सुदारणाय करपाची गरज आसा. जेन्ना आमी ओवरऑल जेन्ना बस स्टँडा विशीं जर उलोवपाक गेल्यार आमी पळोवपाक शकता जे वॉल्स जे वयले कपचे जे आसा जमनीर पडटा आनी खंय तरी ओवरऑल हो बस स्टँड जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. व्हडली खंयची घटना घडच्या पयलीं मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगीन हो जो आमचो म्हापशेचो फामाद कदंबा बस स्टँड आसा हो खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा. कारण आमी हांगा वयता थंय पळयतात जाल्यार बस स्टँडाचे भितर आमी पळोवपाक शकता गुटखा खावन ह्या भिंतीचेर थुकलेले सुद्धा आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच मायग्रंट सुद्धा हांगा दनपारच्या वेळार जावं रातच्या वेळार पिवपाक बसता. सो ऑथॉरिटीजां कडेन मागता की म्हापशेच्या फामाद बस स्टँडाची खंय तरी आयज दखल घेवन तो मेंटेन करपाची अत्यंत गरज आसा. म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. कितलीशींच वर्सां आश्वासनां दिवन दिवन अजूनय कसलेंच उदरगतीचें काम जावंक ना. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड सारको व्यस्त आसता. हाचेर खोलायेन पळोवणी आनी चर्चा करून लेगीत म्हापसा उदरगतीची चिन्नां मात दिसनात. गोवा 365 इतल्या फावटी न्यूज केल्या. आतां लोक लेगीत कमेंट करपाक लागल्यात. म्हापसाक कांयच बदल जावचो ना, म्हापसा जैसे थेच उरतलें. हीच ती सरकाराची उदरगत? कांय वेंचणुके पयलीं तरी दोळ्यार पानां पुशिल्ले भशेन प्रश्न जाग्यार पडटले? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी. नागरिकांच्या एका पंगडान मुखेल शार नियोजकांकडेन निवेदन सादर केला. तातूंत टीसीपी खात्याच्या कार्यावळीत व्यापक सुधारणा करपाचो उलो मारला. इमारत येवजणेच्या मंजुरीत कळाव, मान्यताय प्रक्रियेत आरोपीत अनियमितताय आनी अनधिकृत बांदकामाविशीं हुस्को उक्तायला. हिल टॉपार व्हड फार्म हाऊस जावपी प्रस्न घेवन समाजसेवकांनी बांदपाक मान्यताय दिवपाचेर निवेदनात प्रस्नचिन्ह उभे केला. शेतकी जमनीचो वेपारी हेतून रुपांतर करपा खातीर वापरतात असो दावो तांणी केला. संजय बर्डे आनी शंकर पौजी हांच्या फुडारपणा खाला हेर समाजवावुरप्यां वांगडा नागरी समाजाच्या पंगडान इमारतीच्या येवजण्यांक मान्यताय दिवपाक कळाव जाल्ल्याचो आरोप करत हे निवेदन सादर केला. आमी आयज चीफ टाउन प्लॅनर मॅडम बटिका डोंगोरीका मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग हॅरेसमेंट इन TCP डिपार्टमेंट. अख्ख्या गोंयांत जी TCP डिपार्टमेंट जी आसा तेज्या बद्दल एक रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्लें आनी तिका आमी मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे गोंयचे आमचे गव्हर्मेंट स्टाफ किंवा आमचे गोंयचे लोक जेन्ना आमी प्लॉट घेता आनी जेन्ना प्लॉट घेतल्या उपरांत प्लॉटाची किंमत तुमकां खबर आसतली आयज कितें जालें. कमीत कमी 70 ते 80 लाख 200, 300, 400 मिटर जे आसा 1 कोटीच्या पर्यंत आयज प्लॉटाची किंमत जाल्लेली आसा. ताका लागून जेन्ना आमी प्लॅन एप्रूव करता, एप्रुवलाक जेन्ना घालता तेन्ना TCP जेन्ना वयता तेन्ना एका म्हयन्याच्या भितर हो पास एप्रूव जायना प्लॅन.
ताका लागून आमी तिका मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे आमचे गोंयचे भाव कसले एप्लिकेशन घेवन TCBन जर येयले जाल्यार तेंचे कितें आहा ती मिस्टेक ऑन द स्पॉट सांगपाची, आर्किटेक्चराक सांगपाचें आनी तेंचें करेक्शन करपाचें आनी विदीन 30 days कसलें जावं घराचें रिपेरींग हावज आसूं कितें आसूं तें बेगिनले बेगीन तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिवपाचें. मागीर हे टॅक्निकल क्लियरन्स घेवन जेन्ना आमी पंचायतीन जेन्ना वयता पंचायतीन सुद्दां आमी पंचायतीच्या सरपंचाक सेक्रेटरीक सुद्दां रिक्वेस्ट करता 30 दिसाच्या भितर विदीन 30 days लोकांचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय. हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिस सर जे आसा ते कमीत कमी 2 महिने 4 महिने 7 महिने लायता. आज यो फाल्यां यो परवा यो करतात. हेजे फुडें अशें जावंक फावना म्हणून आमी तिका रिक्वेस्ट केला आनी तेतून तूं लक्ष घालपाचें आमी सांगलां. सेकेंडली आमचे हांगा गोंयचे दोंगर जे आसा गोंयचे आमचे एग्रीकल्चर लँड जी आसा आनी बाकीची इतर लँड जी आसा जे आमची गोंयची ब्युटी 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं आसली तशीच बाकीचे उरलेले दोंगर जे आसा न्हू ते आमकां तूं रिटेन करून दवरूंक सांगलां. जे आमी फायली घालता घर बांदपाक जावं आनी कितें ते फायली एकदां 6-7 महिने डिले जाता. ते डिले कित्याक जाता बारीकशा कारणां खातीर बारीकशा मिस्टेकी काडटा आनी डिले करता. आतां हितून जाता कितें थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते घर बांदपाक सोदतात. थोडे भायर आमचे जे लोक आसात लंडनान आसा नाल्यार आनी दुबय आसा ते सुद्दां हांगा घर बांदपाक प्लॉट बीन घेता. आतां कोणूय जेन्ना इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना कोण रीण काडून घेता नाल्यार आनी कितें कोणा कडल्यान घेता आनी हे 6-7 महिने म्हटल्यार ताका तो इंट्रस्टूय मागीर भरचो पडटा. हे एक प्रॉब्लम. दुसरें म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जो कोण आहा न्हू फॉर एग्जाम्पल पुलीस जावं नाल्यार दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतले जावं तांकां परत जेन्ना तूं आफयता त्या टायमार तांकां टायम काडून येवचें पडटा एकाद्याक लीव घालची पडटा. सो तेजो तो दिसाचो पेमेंट गेलो न्हू तितलो. सो हे लॉस कित्याक करपाक जाय जेन्ना सरकारी डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा ते आमकां कोऑपरेट करपाक बसले आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बसले प्रॉब्लम क्रिएट करून बसोंक ना. सो तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आसा. आमी एक्चुअली आयज संजय बर्डे घेवन हांगा रिक्वेस्ट करपाची गरजूच नासलेली कित्याक सांग डिपार्टमेंटान टॉप जे ऑफिसर्स आहात न्हू ते सुशिक्षीत आहात सारके आनी ते वेल एक्सपिरियन्स्ड लोक आहात तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. कितें अशे खुबशे गोश्टी आहा जेतून TCP चुकता. सो आमी ती चूक तांकां सुदार म्हणून सांगपाक येयलेले लोकांक त्रास जावपाक जायना. आतां आमी आयज पळयता गव्हर्मेंटाच्या फायली खुबश्या डिपार्टमेंटांनी गायब जाता. कितें गायब कित्याक जावचें ना अशें जेन्ना लोक येवन बसतले हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद ह्या लोकांचेर आहा न्हू तो पयलीं चॅक करपाक जाय. होय पॉयंट आमी आयज थंयसर डिस्कस केल्लो आसा आनी रिलेटेड टू आमचे हिल्स जे आयज डिस्ट्रक्शन जाता हिल कटिंगाची जाता आनी इल्लिगल जी हिल कटिंगां जाता तेचेर आमी मातसो लक्ष घाल म्हणून आनी तुजो फोकस कर म्हणून तेचेर कित्याक सांग आयज खुबश्या जाग्याचेर हिल कटिंग करून झाडां नश्ट केल्ली वयता. कितें आमी आयज कुट्टाळे पळयला ज्या पद्दतीन तो कुट्टाळेचो तो हिल डिस्ट्रॉय केला तेंच्यांनी थंय झाडां सुद्दां लावंक ना ओपन तो फूल नागडो कसो दिसता. कितें सो आमी तिका सांगलां की आमचे दोंगर जे आसा आनी झाडां जी आहा ही बेश्टी विनाकारण नश्ट जावपाक जायना. तशेंच नगरपालिकेक कोण तरी एकटो आमदाराचो मनीस येता तो फायली दवरता थंय आनी फायली दवरून तो वयता. जेन्ना आमी CCTV फुटेज मागली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपले कॅमेरा हे बंद पडलेले आसा कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हापसा नगरपालिकेन सुद्दां फायली गायब जाल्लेल्यो. आमी तेजेर पुलीस कंप्लेंट केली COकूय सांगलें तेंच्यांनी तेजेर मागीर कांय एक्शनूच घेवंक ना. आतां फायली कोण आमदाराचो मनीस जावं कावन्सिलराचो मनीस जावं कोण TCPचो कोण ऑफिसर जावं तेजो मनीस जावं रिटायर्ड जाल्लो तांकां बसपाक गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर एलावूच ना. आनी आमदाराचो मनीस तो हितून वयता तितून बर्थ आनी डेथ काडटा पळय गव्हर्मेंटाची तेजोरी आहा पळय तितून वयता तो तितून बसता तो तितून तो बर्थ काडटा डेथ काडटा थंय वचून ते सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता तो. हे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे सारके भ्रश्ट चल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फिफा विश्वचषकात फ्रांसान स्वीडनाक 3-0 अशें हारायले. कर्णधार कार्लियन एम्बाप्वेन 2 गोल केले. ब्रॅडली बार्कोलानय गोल केलो आनी फ्रांसान 16व्या फेरयेत आपली सुवात मेळयली आनी आतां ते पॅराग्वाय संघा आड खेळटले. फिफा विश्वचषकात फ्रांसान स्वीडनाक 3-0 अशें मात करून 16व्या फेरयेत पावलो तेन्ना कायलियन एम्बाप्वे हो स्टार जालो. ताणें 2 गोल करून ताचे कारकिर्दींतलो विश्वचषकांतलो वट गोल 18 जालो आनी फुटबॉल म्हान खेळगडो लायनल मेस्सीच्या विक्रमा परस फकत 1 गोल फाटीं पडलो. फ्रांसा खातीर ब्रॅडली बार्कोलान 3रो गोल जोडलो.
फुडली सर्त फ्रांस 4 जुलयाक फिलाडेल्फिया हांगा पॅराग्वाय हांचे आड खेळटलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. राज्यभरात सक्रिय पावसाची परिस्थिती चालू आशिल्ल्यान गोंयाक येल्लो अलर्ट लागू आसा. 7 जुलय मेरेन एकसुरे सुवातेर पावस पडपाची शक्यताय आसा. वादळी वारे आनी दर्याची खर परिस्थिती हाका लागून हवामान विभागान नुस्तेमारांक शिटकावणी दिल्या. देशभर नैऋत्य पावसाची स्थिर गती चालूच आसा. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी उत्तर भारताच्या चड वाठारांनी पावस नोंद जाला. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पावस सक्रीय उरला. दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडलो आनी सांगे हांगा सुमार 100 मिलीमीटर पावस पडलो. धारबांदोडा, मडगांव, केपें आनी वाळपय हांगाय घोग्यांनी पावस पडलो. भारत हवामान खात्यान सांगला की उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी मध्यम ते खर पावस पडपाची शक्यताय आसा. एकसुरे सुवातेर व्हड पावस आनी वराक 50 किलोमीटर मेरेन वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. येल्लो अलर्ट 7 जुलय मेरेन लागू उरतलो. फुडल्या 24 वरां मेरेन खंडीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्ताचे तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. गोंयांत पावस सक्रीय. 7 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. दमट परिस्थिती. व्हड पावसाची शक्यताय. घोळटले खर वारे. तापमानात उणाव जातलो. तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे हेज्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात तांचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.